रमेश गावस आणि गोमंतक टीव्हीक दिल्ले मुलाखतीत मायनिंग व्यवसाय बेकायदो आशिल्ल्याचो दावो करून सरकाराचेर फोग काडिल्लो। ते फाटभुंयेर मंगळारा सांजे ट्रक धनी संघटनेन दिवचले पत्रकार परिशद घेतली। मायनिंग बंदीक काळापासून ट्रक धनी अडचणीत कशे आयल्यात ताची वेता ट्रक धन्यांनी मांडली। साधारण 2005 पासून चायनान ज्या वेळाचेर बूम येयलो आणि रेट जवळजवळ $180 पर्यंत गेलो, तेन्ना तर ते इतके ओरबाडपा लागले ना, आणि त्याचेर मॉनिटरिंग कोणाचेच ना, मॉनिटरिंग ना, सर्वेलन्स ना, त्याच्यामुळे त्याचा फायदो झालो। आणि दुसरी गजाल म्हणजे भयानक ओव्हरलोडिंग करपाक लागले, त्यामुळे त्या हेचेर इंटरवेन्शन मागीर म्हाका करचें पडलें हायकोर्टान वचून। तेन्ना पासून मागीर ते ओव्हरलोडिंग म्हणजे 10 टनाच्या जाग्याचेर 20-20 टन ते व्हरपाक लागले। मागीर ते तेंचेर कंट्रोल येयलो आणि ते 10 टनाचेरच येयले। हय, पण ते ट्रिपी वाडोवपाक लागले। आतां ह्यो ट्रिपी कितले वाडप हे ECन दिल्लें आसता, एनवायरमेंट क्लियरन्स ऑर्डरान भितर स्पश्टपणे सांगलेलें आसता आणि हेंच्यांनी नमूद केल्लें आसा, जो टेक्निकल रिपोर्ट तांकां दिवचो पडटा त्या भितर की आमी दिसाक इतक्यो किंवा तासाक इतक्यो ट्रिपी मारतले आणि आमचें प्रोडक्शन इतकें आसतलें दिसाचें। आमी ह्यान पयलीं कामगारांकूय सपोर्ट केला। 72 दीस आमी आमच्यो गाडयो बंद दवरलेल्यो। कामगारांक जेन्ना मेवळे, कामगारांचो इश्यू सॉल्व जालो, कामगारांक 72 दिसाचो पगार मेळ्ळो, बोनस मेळ्ळो, सगळें मेळ्ळें। आमकां 72 दिसाचे कितें मेवळें हे तेंच्यांनी विचार करूंक जायो। हांव तेंचेर कांयच ब्लेम करिना, पूण तुमी जेन्ना तुमचें चिंतता तेन्ना आमी 12 वर्सां कितें भोगलां तें आमचें चिंतचें। रमेश गांव सराक हांव इतकेंच म्हणटा, हांव रिस्पेक्ट दिता तेका, पूण तेका जर खबर ना जाल्यार कोणाकूय विचारचें GPS सिस्टम कितें आनी कितें। GPS ना जाल्यार थंय मायनिंगाचेर आमकां एक सुद्दां ट्रीप मेळना, आनी ती ट्रीप जनरेट जातकूच ते ट्रिपीचेर आमकां पेमेंट मेळटा। आमी कितें इल्लीगल माल व्हरना, आमी गव्हर्मेंटाक पे करता। जर मंथली सबस्क्रिप्शन जर भरिना आमची ट्रीप जनरेट जायना। 31 तारीख जातकूच आमकां 31 तारीख जावन 1 तारखेक येवच्या पयलीं तो हे करूंक जायो, रिचार्ज करूंक जायो डिवायस। हे खबर ना तेका, बेश्टेच उडवाड वीची उत्तरां दिवं नाका। कित्याक आयकून सुद्दां हांव शॉक ती न्यूज जेन्ना आमच्या ग्रुपार येयली तेन्ना तो तेणी बायट दिला ती आयकून सुद्दां हांव शॉक। असो एक रिस्पेक्टेड टीचर असो जर उलयता, जेका खबर आसा आनी गव्हर्मेंट कितको लॉ आसा हे गव्हर्मेंटान आपले सांगलेले आहा। रमेश गांवस हांचो हांव निशेध करता, कित्याक गेली 12 वर्सां जाली आमी मायनिंगच्या बॅन आसल्या कारणान आमचे ट्रकवाले जे भाव आसा पळय ते सगळे विविध अशा माध्यमांसून म्हणटा ते त्रासान पडलेले आसले। आनी खंय तरी आमी प्रत्येक फावटी म्हणटा ते 2015 आसूं, 2019 आसूं जावं 2022 आसूं, हेचेर आमी सुद्दां स्ट्रगल केला। कंपनीच्या वर्करांनी त्या टायमार स्ट्रगल केले, सरकारानूय स्ट्रगल केले हेचेर। आनी हो जेन्ना इश्यू जेन्ना सुप्रीम कोर्टान वतलो तेन्ना सरकारान म्हणटा ते आपली बाजू, सरकाराची बाजू म्हणटा ती मायनिंग म्हणटा ती परत रिझम्पशन जावपाक जाय म्हणून भक्कमपणे म्हणटा ती सुप्रीम कोर्टान मांडली। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत।